नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। फॉरेनात काळो पैसो दवरलो म्हूण चौकशी चल्ल्या अशा तिग दुबावित भारतीयांची केंद्रान जाहीर केली नावां। पयल्या लिस्टांत गोंयची मिने राधा तिमलो आनी 2 उद्देजकाची नावां। काळ्या पैशांकडेन संबंधित प्रतिज्ञापत्राची प्रत प्रुडंटाच्या हातांत। राधा तिमलोचे कंपनीचे 4 संचालकांची एफिडेव्हिटांत नावां। बँको आनी अकाउंटांची माहिती प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। सेगीत पावसान पिकिल्ली शेतां भात पीक काबार, शेतां लोक मेळनात, भरिल्ले पीक लागलें कुसूंक। निलुफर वादळ लागीं येवंक लागिल्ल्यान गोंयांतूय प्रशासन सादूर। कुळाचे प्रश्न सुट्टले जाल्यार पयलीं तांचो सर्वे करचो। 3 वर्सां भितर केशी घालपाची अट घाल्ल्यान चडश्यो जमनी वचूं येतात भाटकारांक। कुळ मुणकार संघटनेचे फुडाऱ्याचे हेडोनात वक्तव्य। आनी गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कामगारांच्यो मागण्यो मानूंक सरकाराक 10 दीस, ना जाल्यार आंदोलन पडटलें चडार। कामगारांचो पणजे मोर्चो, सरकाराक शिटकावणी। खबरो विस्तारान। फॉरेनात काळो पैसो दवरलो म्हूण चौकशी चालू आशिल्ले भारतीयांचे पयले लिस्टांत गोंयकार मिनेराचें नांव आयलां। काळ्या पैशांचो आरोप आशिल्ले 3 जाणांची नावां केंद्र सरकारान सध्या सुप्रीम कोर्टांत जाहीर केल्यात। तातूंत गोंयची मिनेर राधा तिंबलो आनी बाकीचे 2 उद्देजक आसात। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक विचारल्यार तो म्हणटा वडाची साल पिपळाक लायनाकात, मायनिंगा कडेन हाचो कांयच संबंद ना। केजरीवाल विचारल्यार म्हणटा ठरावीक लोकांचेरूच कारवाय चल्ल्या, सगळीं नांवां उघड करचीं। विदेशातल्या बँकांनी काळो पैसो दवरला म्हूण जांचो तपास चल्ला त्या 3 खातेधारकांची नावां केंद्र सरकारान पयले खेप जाहीर केल्यात। तातूंत गोंयची मिनेर राधा तिमलोचें नांव आयलां। तशेंच डाबराचो आदलो कार्यकारी संचालक प्रदीप बर्मन आनी राजकोटचो ट्रेडर पंकज लोदयाची खातीं विदेशातल्या बँकांत आसात म्हणपाचें केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्ले एफिडेव्हिटांत म्हणलां। विदेशांत बँकांनी भारतीयांनी दवरिल्ल्या पैशाचे चौकशेक केंद्र सरकारान MB शाहच्या फुडारपणा खाला खासा चौकशी गट नेमिल्लो। ह्याच शाह आयोगान गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाची चौकशी केल्ली। काळ्या पैशाच्या केशीन केंद्रान सोमारात जाहीर केला ते पयले लिस्ट। दिल्लीतली मिडिया सांगतात ते प्रमाण 150 नांवां आसूं येतात, मात एकाय राजकारण्याचें नांव अजून मेरेन जाहीर जाल्लें ना। प्रुडंटान हाचेर तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेडाची चेअरमॅन राधा तिमलोक विचारले। ती म्हणटा सरकाराचे एफिडेव्हिट पळयल्या उपरांत कितें ते सांगता। It is in the Supreme Court. The affidavit is being filed in Supreme Court. I really want to see what is that affidavit is about, and then only we will have comments. In the past, has the income tax said anything to you about it? There were, of course, there were different at different times. There were some searches, raids, and everything. But we have to see the affidavit on what basis this affidavit, our name has come. मुख्यमंत्री म्हणटा काळ्या पैशाची केस आनी मायनिंगाचो संबंध लावपाची गरज ना। पयलींची मायनिंग लिस्ट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हॅज टू बी, आय डोंट नो, शी हॅज टू गिव एक्सप्लेनेशन टू द गव्हर्मेंट कोर्ट. लेट हर गिव दॅट एक्सप्लेनेशन. इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट फायंड इट प्रॉपर, दे विल प्रोसिक्यूट अंडर फेमा. इट कम्स अंडर फेमा एंड इन्कम टॅक्स. ताजो आनी मायनिंगचो कांयच संबंद ना अशें म्हजें स्वताचें स्पश्ट मत. पण एका कायद्याच्या अंडर जर तूं कितें गुन्हो केला आसत, त्या कायद्याच्या अंडर ताका उत्तर दिवचें. एका कायद्याचे फाल्यां कोणें इन्कम टॅक्स समजा भरून ना आसत, ताका इन्कम टॅक्साची रेड आयली म्हणून हांव कितें दुसऱ्यो गजाली बंद करूं, ताका कांय हें ना, म्हणजे लिंक नासता. आनी एक गजाल आहा भितर, गुन्यांव जाला हें शेवटी कोर्ट प्रूव करतलें. म्हणजे देर इज अ प्रोसिजर ऑफ लॉ. त्या प्रोसिजरा प्रमाणे कितें ती कारवाय जातली. सरकार ठराविक लोकांचेर हात घालता। विदेशी बँकांनी पैसे दवरिल्ल्या बाकीच्यांची नावां उघड करची म्हूण आपाचो फुडारी RTI एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल आणि प्रदेश कांग्रेस मागता। हम मांग करते हैं सरकार से कि निम्नलिखित एक्शन तुरंत लिए जाएं। सबसे पहले सारे अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट तुरंत जारी की जाए। नंबर 2, इनकी सबकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नंबर 3, जो गिल्टी पाए जाते हैं
उनके खिलाफ यूनिफॉर्म एक्शन होना चाहिए। Let the government explain what is the reason for releasing just 3 names to the Supreme Court. Why you are not releasing the entire list? Why you are not charge sheeting all those who have the black money stashed abroad? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टात दिल्ल्या काळ्या पैशांकडेन संबंधित प्रतिज्ञापत्राची प्रत प्रुडंटाक मेळ्ळ्या. तातूंत फक्त राधा तिमलोचेच न्ही तर आनीक 5 गोंयकारांची नांवां आसात. तिचे कंपनीच्या सगळ्या संचालकांची नांवां सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्यात. इतलेंच न्ही तर तांचे हे अकाउंट खंयचे देशांत आशिल्ले तांची म्हायती दिल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. काळ्या पैशांच्या वेव्हारांत गोंयची मिनेर राधा तिमलोची चवकशी चालू आसा हे केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्ल्यान गोंयभर खवदळ पडलो. केंद्र सरकार फकत 3 जाणांची नांवां जाहीर करता आनी तातूंतलो एक गोंयकार म्हूण लोक चड शॉकात जाले. हे प्रतिज्ञापत्राची प्रत गोंयान फक्त प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. तातूंतल्यान फुडें आयल्यात त्यो गजाली अश्यो. राधा तिमलोच्या अकाउंटा विशीं फ्रांसाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या म्हायती. आयकर कायद्याच्या 276(c)(1) आनी 277 कलमा खाला तांची चवकशी चल्ल्या. आनी कितल्याशाच जाणांची म्हायती मेळ्ळ्या. तांचीय नांवां फुडल्या कांय दिसां भितर जाहीर करतले. मात सरकार फक्त राधा तिमलोचें नांव दिवन रावलो ना. तांणी तिचे कंपनीचे सगळे संचालकांची नांवां हे प्रतिज्ञापत्रांत दिल्यात आनी तांचे आड तपास चालू आसा अशें सांगलां. ही पळयात ताची म्हायती. राधा तिमलो, चेतन तिमलो, रोहन तिमलो, एना तिमलो, मल्लिका तिमलो. मिनेर राधा तिमलोच्या कंपनी कडेन गोंयान डिंगणे, विचुंद्रे, कोडली, कुडण्या, सालजिणी, धारबंदोडा ह्या वाठारांनी 7 खणींचे लीज आशिल्ले आनी दुसऱ्या एका लीजवाल्याची तुडाव वाठारांतली खण चलोवंक घेतिल्ली. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या 27 मायनिंग लिजां मदीं राधा तिमलोचे लीज ना म्हूण खण खात्यांतली सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटले 3 दीस गोंयांत पडिल्ले सेगीत पावसाक लागून पिकिल्लीं शेतां भात पिकां काबार जाल्यांत. शेतां लूंक मेळनात. पावस असोच उरल्यार सगळें पिकिल्लें पीक ना जातलें म्हूण शेतकार भिल्यात. अरबी दर्यांतले निलुफर चक्रीवादळाचो गोंयांत सध्या पावस पडटा. फुडले 3-4 दीस परिस्थिती अशीच उरतली म्हूण हवामान खात्यान अदमास केला. अरिश्ट वेवस्थापन यंत्रणेक जिल्लोधिकाऱ्यान सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. पळयात रिपोर्ट. अरबी समुद्रांत निलुफर चक्रीवादळ तयार जाला. शुक्रार मेरेन ते गुजरातान पावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मात ह्या चक्रीवादळाचो गोंयचेर थेट परिणाम जावचो ना. मात फुडले कांय दीस सेगीत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. Warning also we have issued, that is heavy rainfall, that is rainfall exceeding 7 centimeter would occur at isolated places in Goa. Wind warning also we have issued. I think there may not be a great impact on Goa because the landfall is not going to be in Goa. You will have more rains maybe like what we've been having in the last three days. ह्या चक्रीवादळाक लागून गोंयान फाटले 3 दीस सेगीत पावस पडलो. पावसान सोमारा मातसो सुसेग घेतलो. मात पावसाक लागून सत्तरी, दिवचल, फोण्या, म्हापशे वाठारांतली लुवंक नाशिल्ले शेतांनी पीक उदकान काबार जाला. शेतांनी उदक भरला. बार्देशांतल्या रेवोड्या आनी काणका वेर्ला वाठारांत रोपां आडवी पडल्यात. पावस असोच उरल्यार भरिल्ली शेतां काबार जातली म्हूण शेतकार उलयतात. उदक भरिल्ल्यान शेत लुवपाचें काम सध्या बंद पडलां. पयलींच मेरो घालून सारकें पाणी आडायल्लें आसता. तेतून आनीक पावस खूब पडल्यार प्रमाण ती सारकी शेतां पावसाक लागून पडल्यात. आनीक जर 8 दीस उरत तर सारकी तेची नाशाडी जातली. कांयच मेळोंक शकना आमकां. चड येयलें जाल्यार मशीन घालतले नाल्यार आमचे शेत पिड्यार जातले. तितले बाद आमचे भायर पडटले. आमी आतां फक्त वताची वाट पळयता. खेत में एक फीट पानी आ गया है तो थोड़ा 3 दिन हो गया तो बेकार पड़ा है, ना कोई काम ना वगैरह. फोण्या कुणय वाठारांत शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाला. एक शेतां म्हणजे कंप्लीट गेल्ले आसा. एकूय शेत म्हणजे पळोवपाक एकूय ना. इतले उदक भरलेले असल्या कारणान मानाय घालपाक मेळना आनी कांय करपाकूय मेळना. त्या खातीर आमचे शेताचे हेका पळोवन सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची. भाताची सगळी नाशाडी आनी पावस पडत जाल्यार आनी नुकसाण जावपाचें आसा. आसा तेवूय मेळपाना. ना आतां पळय तांकां नुकसाण बीन जालां खंय न्ही जावं हेजो पंच तुमी कितें दखल घेतले हेजेर कितें? आमी कितें गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतले की आमच्या शेतकाऱ्यांक कितें लुकसाण भरपाई तेणी करची म्हणून. साश्टी बार्देज वाठारांनी शेतांचें चड लुकसाण जालां. शेतकारांक कितलें लुकसाण जालां ताचो रिपोर्ट शेतकी खात्यान विभागीय अधिकाऱ्यां कडल्यान मागयला. रिपोर्ट आमी ZDM कडे मागलेलो आसा. आमकां 2 दिसांनी येतलो. कोणाचे खरेंच पिड्यार जाल्ले आसा ताका आमचे शेतकारी आधार निधी म्हणली स्कीम आसा तेजे खाला आमी तांकां असिस्टन्स दितले.
जिल्लोधिकाऱ्यान अरिश्ट व्यवस्थापनाक तयार रावचे म्हूण संबंधीत यंत्रणांक सांगला. The Mamlatdar in the morning, along with the police officials, the technical departments, including fire, engineering departments like PWD, WRD, and when we, along with the Director Panchayat also, and we told them to get ready for any eventual situation if at all arises. पावसाक लागून सांगे केपें वाठारांत हुंवार आयल्यार तयारेचो नियाळ घेवंक केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलीस, मुखेल अधिकारी आनी तलाट्यांची केप्यां बसका घेतली. There is likely to be heavy rain, especially in three talukas like Sanghe, Kankod and Kepe, and the administration was gearing up for that. Bureau report, Prudent. घेऊ एक विराम.